आयतारा पर्वरे C3 ह्या किचन शोरूमाचें थाटान उद्घाटन जालें. अर्डेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. गोंयांनी आमच्या इतले व्हडले शोरूम ना आनी गोंयान डिमांड आसून सुद्दां लोकां कडेन ऑप्शन नासले. बॉम्बे आनी पुण्या वचो आसले, कोल्हापूर ते हांवें आतां हांगा 4000 स्क्वेअर फीटमध्ये 11 किचन डिस्प्ले केल्या. ते लोकांक सगळ्यांक हें करपाचें. फ्रॉम जर्मनी टॅक्नॉलॉजी फस्टच आसा. ताका लागून हें हांवें जर्मनीच्यान ती टॅक्नॉलॉजी हांव जानेवारीत वचोन पळोवन फॅक्टरी पळयली, हांवें प्रोडक्शन पळयलें, मागीर हांवें आतां स्टार्ट केल्या. एसेंबल करपाक 2 दीस खूब जाले. कित्याक सगळे थंयसूनच येतले रेडी करून. एसेंबल करपाक सगळें आमी हांगा करिना. एसेंबल ओन्ली 2 दिसां भितर फिट. बट ऑर्डर दिल्या उपरांत 2 म्हयन्यान ते शिपिंगाक टायम लागता, तितलोच टायम. आनी वी हॅव इंडोर आर्किटेक्ट आसा, डिझायनर आसा. आमी डिझायन करून दिता किचन. गोवा, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, बेळगांव हांगा खंयच ना. बॉम्बे, पुणे सोडले जाल्यार हेंचो स्टोर गोंयांत आतां आसा. आनी म्हाजो आणखी एक स्टोर आसा राजकोटान. तो लास्ट ऑक्टोबरान ओपन केला. आय गॉट गूड सक्सेस थंय मेळ्ळें म्हाका. आनी हांवें चिंतलें की गोंयान सुद्दां तेजी रिक्वायरमेंट आसा म्हणून हांवें गोंयान स्टार्ट केला. एक्सपेक्टेशन बिजनेसान एक्सपेक्टेशन आसतात न्ही सगळ्याची. एक्सपेक्टेशन तशें ना. हांगा म्हाका ऑलरेडी बिफोर इनॉग्रेशन आय गॉट 8 किचन्स ऑर्डर, वीच इज अरावंड 1.5 CR बजेट जालें सगळ्यांचें. कोणाचे 50 lakhs, कोणाचे 8 lakhs, 14 lakhs अशें म्हणून म्हाका 7 किचनां मेळ्ळ्या. ऑलरेडी ऑर्डर जाली. जर्मनी ऑर्डर केल्या. विदीन 15 days आमी इन्स्टॉल बी करता. We are opening our store today in Goa. This is our 15th store in India. So it's a very important day. Goa being a super nice location, was looking since long to be present in this city. Yeah, we have here on display around exactly 11 kitchens from Germany, fully fitted, factory fitted in Germany. We are a 100-year-old company producing in Germany and then exporting to 48 countries. Beautiful German modular kitchens and designs. Technology-wise, we are displaying here in Goa the latest state-of-the-art technology available for kitchens. So we are using Blum hardware, and then we have the new push to open, fridges, handless designs. Very practical, very customized, and beautiful to look at.